आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतून वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आणि जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आणि व्यापारांतून निपुण हांकां गोंय काणगेंतले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आणि नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कोडियाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उत्तर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतून GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB. आम्ही GSB हे माहिती श्रृंखला पळयतले ऐकतले सगळे श्रोत्रांक मोगाच येवकार आणि स्वागत. आयच्या उपाख्यानांत आम्ही आमगेले आवयभास कोंकणीचे थोडं माहिती घेऊया. हे कार्यक्रमाक आमकां शुद्ध कोंकणी मनीस माविनकुर्वे वेंकटेश एन बाळिगा हांणी मेळ्ळें. बाळमाम, तुमकां येवकार आणि स्वागत. श्री वेंकटेश बाळिगा हांणी ल्हान प्रायर दुखून कोंकणी सेव केला. कोंकणी 1995 म्हळ्यार 1995 घडिल्ल्या विश्व कोंकणी संमेलनांत खूब वावर केला. विश्व कोंकणी केंद्राचे उपाध्यक्ष, कोंकणी भाषा मंडळाचे आतांचे अध्यक्ष जावन आसात. कोंकणी भाषेक तांगेले व्हडले देणिगा म्हळ्यार जनप्रिय कोंकणी पत्रिका कोडियाल खबर. बाळमाम, तुमकां पयलो प्रश्न म्हळ्यार कोंकणी भाषेचे मूळ खंय, ती भास कशी उपजल माम? आम्ही GSB ह्या श्रृंखलाचे आम्ही या तिसरे उपख्यानांत आसात. हाजी पहिले दोन उपख्यानांत डॉक्टर K मोहन पै हांणी आमकां आमगेलो इतिहास म्हळ्यार सारस्वत लोक GSB लोक खंय दुखून आयले, खंय पावले हे पुरो आमकां कळयलां. तांणी सांगला म्हणकेची आमगेले मालगडे शुरवेक सरस्वती न्हंयचे तिरारी, उत्तर भारताचे सरस्वती न्हंयचे तिरारी वास कोण आशिल्ले. तांगेली मुख्य वृत्ती वेद अध्ययन करचे. जाल्यार आमी वेद अध्ययन करच्याक म्हळ्यार बरपी रुपारी संस्कृत वापरतले आनी उलोवच्याक प्राकृत वापरतले. त्या वेळगडींत चडावत लोक प्राकृत भाशेची वापरत आशिल्ले. जाल्यार आमगे लोक वेद अध्ययना खातीर संस्कृतारी मस्त प्रवीण आशिल्ले. ह्या दोन्ही प्राकृत आणि संस्कृत ह्या दोन्ही मेळून कोंकणी उपजली म्हणून सांगच्यान कांय चूक ना. इथे म्हळ्यार हे भाषा उत्तर भारतीय भास ह्या दोन्ही विभागारी वांटून वता. मागधी प्राकृत आणि शौरसेनी प्राकृत. आमगेली मातृभास जावन अशी कोंकणी शौरसेनी प्राकृताक मेळिल्ली म्हणून सांगच्यान तूं भाषाशास्त्रज्ञ मस्त बरयला. आता तुम्ही उलयता आसतना सांगलें प्राकृत आणि संस्कृत चड प्रमाणेच्यारी साहित्यांत चालती आशिल्लें उत्तर भारत म्हणून. उत्तर भारत मूळ जाल्यारी तिका कोंकणी म्हणलें नांव कशें आयलें माम? तूं सांगचें खरें आसा. प्राकृत आणि संस्कृत ह्या दोन्ही मेळून कोंकणी उपजली म्हणून हांव सांगलां. आमगे लोक सरस्वती न्हंयची तिरारी बरगाल आयले वेळारी देशाच्या विंगड प्रदेशाक गेले. थोडे लोक बंगाळ गौड प्रदेशाक गेले, थोडे लोक त्रिवोत्रा गेले आणि आमगेल तसल थोडे लोक दक्षिण पथारी कोंकण प्रदेशाक येवन पावले. हे कोंकण प्रदेश म्हळ्यार हे परशुरामाल सृष्टी म्हणून आमी आयकलें. परशुराम जमदग्नी आणि रेणुका देवी अंगेल पूत. रेणुका देवीक कोंकणा देवी म्हणून नाव आशिल्लें. त्या निमित्त हे कोंकण प्रदेशाक आमी येतारी थंय एक भास आशिल्ली, उलयतलो आशिल्ले तांगेली एक भास. सो तांगेल ओट्टू मेळून आमी आमगेली कोंकणी भास आनी तांगेली भास ओट्टू मेळून सुसंस्कृत केली. कित्याक म्हळ्यार आमकां संस्कृत भाशेरी मस्त लगाम आशिल्लो. सो त्या निमित्त ही दिता पळय त्या आशिल्ले निमित्त आमकां ती तांगेली भास सुसंस्कृत करून थंय आमी आशिल्ले निमित्त त्या कोंकण प्रदेशा निमित्त कोंकणी म्हूण नांव आयलें म्हणच्यान तूं कांय चूक ना. तशेंच मामात कोंकणी भास दक्षिण पथांत आनी गोंयांत जल्मलें जाल्यार ताजे इतिहास खंयचे पावंड्यारी आमकां कळिता येता, तशीच ताजो दाखलो कसले आसवा? दाखलो पुरावो
कसले म्हणतो जाल्यार त्या काळांतू बरोवचे भारी उण आशिल्ले बरोवप बरयताले बट बरोवच्या साधन कागदपत्र म्हण पुस्तक बरोवचे ते पुरो अभ्यास भारी उण आशिल्लो मस्त लोक बरयनाशिल्ले आतां आमगेले उपनिषद पुराण हे पुरो ताडपत्रां संस्कृतान बरयला आमकां मस्त मेळटा तशी कोंकणी भास वापरनी देवनागरी लिपी वापरून मस्त बरयला आसात बट जाल्यार आमकां त्या आज जाय म्हळ्यार सोदूंक मेळटना जाल्यार पुरावो म्हण सांगचे जाल्यार 10वे शेंकड्यांत श्रवणबेळगोळ म्हणटा पळय थंय अशे बाहुबली मुर्ती आसा त्या बाहुबली मुर्तीचे सकल पांया लागीं थंय बरयला कोंकणी भाशेन देवनागरी लिपी वापरून चावुंडरायान करवाईले म्हण चावुंडरायान ती बाहुबली मूर्ती करयली म्हण अर्थ ताजो त्या वाचतांचे की आमकां आयची कोंकणीशी दिसना कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक भाशेक आशिल्लो एक विशय प्रत्येक भाशेंत आतां इंग्लिश घेया शेक्सपियर इन इंग्लीश म्हण आसा त्या इंग्लीश आनी आयची इंग्लीश त्या दोनी कंपेर केल्यार अजगजांतर आसा तशींच आमगेले भाशेंत तसले विशय आसाचे आनी एक पुरावो म्हळ्यार गोंयचे नागेशी देवळांतू एक व्हड शिलाशासन आसा त्या शिलाशासनांतू कोंकणीनच बरयला पुरा हांव सांगचे कसं म्हळ्यार आमगे लोक त्या वेळार कोंकणी बरयतले जाल्यार बरोवच्याक साधन उण आशिल्लें सो त्यानी आनी बरयले ताडपत्र म्हणा विंगड रितीर बरोवन दवरलेले गोवांतू विंगड राय बहुमनी राय आसचे पुरो कन्नड कदंब आसचे पुरो पोर्चुगीज आस पुरो तांणी पुरो बांदोड घालून थंय तांणी आयिल्ले वेळार त्या नाश करून आसचे पुरो म्हणलेले एक इतिहास कळयता बाळमाम गोंयांत त्या वेळाचेर सगळे लोक कोंकणी उलयता आशिल्ले बरयता आशिल्ले म्हणून आमकां माहिती आहे कळ्ळें तशीच त्या समयार दुसरे खंयचे एक भाशेचे प्रभाव कोंकणीचेर आशिल की या कोंकणीचेर कसले प्रभाव पडले कोंकणी तावळ सांगला म्हणकेची कोंकणी बरोवचे हव्यास आशिल्लो जाल्यार बरोवच्याक साधन उण आशिल्लें सो त्या निमित्त बरोवच्याक ना जाल्यार पुरा लोक कोंकणी उलयताले तशी सांगू जायना बट बहुसंख्यार गोंयच्या प्रदेशांत गोंयांत त्या वेळार कोंकणी उलयतले लोक आशिल्ले जाल्यार बहुमनी राय म्हणा कदंब राय म्हणा पोर्चुगीज म्हणा तांणी पुरो येतरी तांगेली मातृभास विंगड आशिल्ली सो त्या मातृभाशेचो प्रभाव आमगेल्या कोंकणी भाशेचेर पडला म्हणच्यान तो कांय चूक ना हें प्रत्येक भाशेंत जाता प्रत्येक भाशेंत विंगड भाशे दाखोवन आदान प्रदान चलता आसता जाल्यार थंय त्या वेळार बहुसंख्यार कोंकणी लोक आशिल्ले आम्ही GSB कार्यक्रमांत सान एक विराम घेऊया आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांत वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांत पुनर्स्थापन केलें शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांतून निपुण हांकां गोंयकाण घेतिल्ले पोर्तुगीजांनी धर्मांतर केले वेळार दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचेर आसचे कोडियाळाक हांगा तांणी आयलेच ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले उत्तर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीर व्यंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीच कदरींत GSB सेवा संघ सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB आम्ही GSB कार्यक्रमाक परतून स्वागत करता आता बाळमाम तुम्ही उलयता आसतना सांगलें कोंकणी उलयता आशिल्लीं ते चडशे लोक म्हूण सांगून त्या वेळाचेर उलोवची कोंकणी कय आतां उलोवची कोंकणी कय कसं एक फरक आस की माम खंडीत आसता आता एक भास म्हणटाना ती अभिवृद्धी जाता आसता आनी फुडली आनी भास आयची भास म्हणना कोंकणी एकीच भास जाल्यार त्या बरयता 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 ताजे एक विकास जावचो म्हण आसता त्या रितीर जाता आसता त्या काळाचेर कृष्णदास श्यामा म्हूण एकलो आशिल्लो ताणें सगळे अश्वमेध रघुनाथाची कथा म्हणल्यार ताणें संपूर्ण रामायण बरोवन दवरलें बरयलें म्हणटा त्या म्हणा तो थंय एक केलोशी म्हळ्यार गांवांत थंय एक मंदिरांत निरंतर दिसान दीस बैसून तें पठण करता आशिल्लो कथानक तें आयकुच्याक तें एक मधुर भास जाल्या निमित्त थंय आयिल्ले तांचे लागींचे लोक पुरा थंय येवन बैसून ते आयकताले पोर्चुगीजान आशिल्लो वेळ तो पोर्चुगीज सुद्दां थंय येवन बैसून तें आयकुचे केल्ले निमित्त त्या पोर्चुगीजांनी तें बरोवन घेतलें बरोवन घेतना तांणी लिपी तांकां देवनागरी येना सो तांणी तांगेले रोमी लिपीन तें बरोवन तें आजीकय ब्रागा म्हणलेले तांगेले पोर्चुगलांत ते लायब्ररींत थंय आजीकय दवरून घेतला
सो हांवें इथं सांगता म्हळ्यार ते आमगेली भास तितली मधुर आशिल्ली तेन्ना आजीकय आमगेली भास तितली मधुर आसा. आतां हांगाचे आमी ह्या तुरुंगनाडांत आसाची हांगाचे लोक आमकां मोग करच्याक मुख्य कारण आमगेली भास म्हणून येता. तितली मधुर भास ती तांकां आयकतना खुशी जाता. सो तसले भाशेचे तेन्ना आनी आतां तितले फरक म्हळ्यार अभिवृद्धी जावन आसता. आनी केलो विंगड शब्द मेळ न्हू थोडे तोंदरे जाता विंगड शब्द आमी वापरचे निमित्त उलयतना. म्हूण बरयतना आमी शुद्ध कोंकणीन बरोवचे प्रयत्न करता आसाची आनी कोरका म्हळ्यार म्हगेली एक विनंती. एक सांगच्याक कितें पावता संत नामदेव म्हूण तुमी आयकून आसा पळय तेन्नाच्या ताणें तागेले एक संगीत हंतू ताणें एक कडेन बरयला काप्पड खामचे म्हूण एक न्हंय तूं पोवता आसतना बायल मनशाल काप्पड खाम तातूंत एकली बायल मनीस कोंकणी आशिल्ली. सो त्या तिणें कृष्णाल बद्दल एक कोंकणीन गीत रे मागीर तिणें सांगला म्हूण ताणें सांगला तिणें तें पद सांगलें म्हणून बट रचन नामदेवान केलेलें तो कोंकणी भास वापरूनच केला ताणें. सो हांवें तें सांगता म्हळ्यार तेन्नाकून कोंकणी बरोवचे प्रयत्न आशिल्ले. तशें ज्ञानेश्वरी ग्रंथ संत ज्ञानेश्वरालो तांतूय कोंकणी शब्द आसाचे. हे दोनूय आमकां तशें म्हणजे मराठी पुस्तक जाल्यार तांतूं कोंकणी शब्द कोंकणी गीत आसचे आमकां एक व्हड विचार जावन आसा. पोर्तुगेसान गोंया आक्रांत करतरी कोंकणी परिस्थिती कशी जाल्ली माम कशी आशिल्ली ताजे थोडे माहिती दिवयात की. मागशीच्या उपाख्यानांत डॉक्टर के मोहन पै आमकां सांगलें कशें म्हळ्यार 1510 इसवींतू पोर्चुगीज आयले. तांणी पोर्चुगीज आमगेल्या गोवा प्रदेशाक येतना तांकां ह्या प्रदेशाचें नांव गोतना तांणी ह्या आमगेल्या भाशेक लिंग्वा कॅनरिका म्हळ्यार कॅनरा आमी आतां साऊथ कॅनरा उत्तर कन्नडा नॉर्थ कॅनरा म्हणटा पळय त्या कॅनरा म्हूण नांव दिलां लिंग्वा कॅनरिका म्हूण. सो पोर्चुगीज आयले तांणी येयले व्यार करूंक जाल्यार हांगाचे व्यारू तांकां आमगेल्या लोकांनी तांकां मस्त सहाय केलो म्हण सहाय म्हूण आमी व्यारांत आशिल्ले आमकां तांगेलो व्यार करचो अवकाश मेळ्ळो. हळूची तांणी तांगेले पोर्चुगीज मिशनरीज आयले तांगेलें काम कशें म्हळ्यार मतांतर तें मतांतर करच्याक तांणी मस्त प्रयत्न केले. जायनी म्हळ्यार ताका आमगेली भास कोंकणी तांकां कोंकणी येना तें तांकां भारी व्हड प्रॉब्लेम जाले तोंदरे जाल्ले म्हूण 1542 इसवींतू तांणी एक कठीण कानून हाडलो. कठीण कानून म्हळ्यार कसो सार्वजनीक स्थळार कोंकणी उलोवचें ना सरकारी दफ्तरांत कोंकणी उलोवचें ना सरकारी दफ्तरांत कोंकणीन उलयल्यार तांकां कामां दाखोवन काडचें सार्वजनीक स्थळार कोंकणी उलयल्यार तांकां जैला घालचें असल पुरो कोर न्हू आमगेली कोंकणी भास जीश मारचे ताजे निमित्त पुणी आमी मतांतर जाताच की म्हळ्यार एक तांगेली भावना जाल्यार आमगेले लोक तशें न्हय आशिल्ले. तांणी सार्वजनीक स्थळार न्हय जाल्यारय घर कडेन कोंकणी उलोवचें कोंकणी बरोवचें पुरो कोर न्हू कोंकणी भास व्हरून हाडली. त्या निमित्त आमकां आजीकय हांगा कोंकणी मेळ्ळ्या. आमी हांगा कोंकणी उलोवच्याक मुख्य कारण म्हळ्यार आमगेले तेन्नाचे मलगड्यांनी दिल्लेले एक त्याग म्हणून भाशेचे तोंदरे निमित्त तांगेले मतांतराचें काम मस्त मुखार वच्चें न्ही म्हणून कसं जालें मागीर आयिल्ले पोर्चुगीज तांकां भोगली कशें म्हळ्यार आमी ही भास जीश मारल्यार आमगेलें काम जायना आमी ही भास शिकूं का म्हळ्यार तांकां मना गेलें. तांणी ही भास शिकचे प्रयत्न केले. ही म्हळ्यार आमगेली कोंकणी भास तांणी शिकचे प्रयत्न केले शिकले जाल्यार ती आमगेली कोंकणी म्हण की ना इता म्हळ्यार ती रोमी लिपी तांणी शिकचे. लोमी लिपी बरोवन ते प्रोनाउन्सिएशन ते शब्द केलो ते पुरो आमगेले म्हणके नाशिल्ले जाल्यार तांणी कोंकणी शिकून तांगेले धर्मग्रंथ हे पुरो कोंकणी भास वापरून रोमी लिपी पब्लीश करचे आनी हे प्रकोर न्हू मतांतर करचे प्रयत्न केले आनी तांतूंत तांणी थोडे सफल जाल्ले म्हणत. हे जातना चडावत लोक आमगेले दक्षिणाक धांवन येवचे म्हळ्यार स्थळांतर जावच्याक एक तें एक कारण म्हण धर्म सोड आमी नाची आमगेले धर्म आमकां मुख्य म्हणलेले हाजेरी आमगेले लोक हे कडेन येवचे जाल्ले. बाळमाम आतां पोर्तुगेसान कालांत कोंकणी बरप आशिल्लें तांणी खंयचे लिपीन तूं बरयता आशिल्ली खंडीत बरयता आशिल्ले आनी तांणी देवनागरी लिपी वापरूनच बरयता आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार आमकां संस्कृत आमकां एक हिडीत आशिल्ले निमित्त सो आमी ती देवनागरी लिपी वापरूनच कोंकणी बरोवचे रिवाज त्या वेळार आशिल्ली. पोर्चुगीज वेळारी कोंकणी बरयताले हांव तावळी सांगला म्हणके तांणी कोंकणी भास शिकले पोर्चुगीज प्रमुख जावन. आम्ही GSB कार्यक्रमांत सान एक विराम घेवया विरामानंतर परतून मेळया. आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांत वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांत पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांत
निपुण हांकां गोंय काणगेतील पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आणि नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कोडयाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उत्तर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतू GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB. विरामानंतर आम्ही GSB कार्यक्रमाक स्वागत करता. बळमाम, आता आम्ही प्रमुख एक प्रश्न येऊन पावले. आता आम्ही गोवन कोंकणी, GSB कोंकणी, क्राइस्त कोंकणी म्हणून वेगळे वेगळे नावार आम्ही सांगतात. हे वेगळे वेगळे कोंकणी असवे माम? कोंकणी ती एकच भास, तांतू GSB कोंकणी, क्राइस्त कोंकणी, गोवन कोंकणी, कुणबी कोंकणी, खारवी कोंकणी म्हळ्यार ना. ताका आमी बोली म्हणटाचे. वेगवेगळे पंगडाचे वेगवेगळे रितीरी कोंकणी उलयताची. जाल्यार बरयतना ती एकच नमुन्यार बरोवका म्हळ्यार पुरो जणांक इच्छा आसता. जाल्यार गोवान तो एक नमुन्यार कोंकणी उलयताची, आमी मंगळुरांत एक नमुन्यार उलयताची, तेच आमगेले क्राइस्त बांधव तांणी एक नमुन्यार उलयताची. म्हणले कुडले वेगवेगळे कोंकणी म्हणून जायना, बोली म्हणून येता. त्या विशय प्रत्येक भाशेंत आसा. आता आमगेल्या हांगा तुळुनाडाचे तुळू भाशेंत नाक्का आमी आता कोंकणी नाक्का म्हणटाची, हांगा बोडची म्हणटाची. तेच शिवळ्ळी उडपी शिवळ्ळी ब्राह्मण जाल्यार बोत्री म्हणटाची. पूण ती भास विंगड नाही, भास एकीची जाल्यार बोली विंगडी. कन्नड घ्या, आमगेले राज्य भास कन्नड. कन्नडांतूय आता मंगळूर कन्नड म्हणून आसा, कुंदापूर कन्नड म्हणून आसा, हुबळी कन्नड म्हणून आसा, बेंगलोर कन्नड म्हणून आसा, विधानसौधा बित्तवयले कन्नड म्हणून आसा. त्या विशयी आमी मस्त उलोवच्याक जायना. आता हांगा मंगळूर कन्नडांतू कुळीत कोळ्ळी म्हणच्या, बैस म्हणच्या, तेंची हुबळी गेल्यार कुंडूर्री म्हणटाची. पूण ती विंगडीगड भास विंगड न्ही, एकीची. सो त्या निमित्त हांव सांगचें कसं म्हळ्यार कोंकणी भास एकीची. खंय गेल्यार भास एकीची जाल्यार आमी बरयतना जाल्यार तितलें प्रमाणीकरण करून म्हळ्यार प्रत्येकान एकर बरोवप तशें जावका म्हळ्यार आमगेलो उद्देश. आतां कन्नड जाल्यार वेगवेगळे रितीर उलयतात जाल्यार आता आमी पत्रिका पळयल्यार सगळे कर्नाटकांत पुरो पत्रिकांत ओट्टू दवरून पळयल्यार कन्नड एकर बरयताची. कित्याक म्हळ्यार तें प्रमाणीकरण जालां. आमगेल्या भाशेंतय ते करचे प्रयत्न चालू आसा. आज कर्नाटकाचे दक्षिण कन्नड, उडुपी आनी उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत तिसरी भास जावन 6वे देखून 10वे क्लास ताईं कोंकणी शिकच्याक कर्नाटक सरकारान अवकाश करून दिला. आमगेल्या चेडूआंनी त्या शिकून आमगेले एक भास प्रमाणीकरण करचे एक प्रयत्न करूया. आणि आम्ही GSB ह्या कार्यक्रमातर्फे तुमकां सगळ्यांक हांव विनंती करता. बळमाम, तुम्ही इद्दोळवरेन कोंकणी मूळ चरित्र, पोर्तुगेसाल काळांतू कोंकणी परिस्थिती कसन जाल्ले आणि कोंकणी बरप कशें आशिल्ले, आमगेल मलगड्यान कशें एक ते वड्डोन हाडले, खूब विशय आमगेले श्रोत्र वर्गांक दिल्लेले आसा. आमगेले आम्ही GSB कार्यक्रमातर्फेन तुमकां धन्यवाद सांगता. धन्यवाद. देव बरें करूं. आमी GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतून वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आणि जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आणि व्यापारांतून निपुण हांकां गोंय काणगेतील पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आणि नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कोडयाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उत्तर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतू GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB.